मंगलम. सर्वांक नमस्कार. श्री रामदेव विरविठ्ठलाक नमन करून परमपूज्य गुरुवर्य श्रीमद विद्याधीश स्वाम्याला चरणारविंद नमस्कार करून नवंबर जावची तसले मठाचे शारदपंचशतमानोत्सव कार्यक्रमाविशयांतू दोन उत्तर उल्लोका म्हणून हांव इच्छी पावतास. मिगेल नांव अण्णप्पा कामत. हांव उरची बेंगलोरांतू. हे समारंभांतू म्हाका जॉयंट सेक्रेटरी जावन परमपूज्य गुरुवर्यान आशीर्वाद दिल्लो नियुक्त केलेलो जाला. मिगेल जबाबदारी आयिल जनाक आतिथ्य दिवचे जाल्यार जेवणाचे हाजी विशयांतू दोन उत्तर आनी येवची तसल जनाले कितले एक्सपेक्टेड क्रावडा विशयारी हांव एक दोन उत्तर उलयतां. नियुक्त नव जाल्ले तसले वसरीचे कंप्लीट नवीकरण जावन ही वसरी साधारण 10,000 स्क्वेअर फिटा पशी वैरी चंद जावन नवे मॉडर्न इक्विपमेंट जाव तसले व्यवस्था जालेले जाला. लागी लागी इक्र दिसाच्या कार्यक्रमांतू हवनाचे 550 हवन जेवचे आसा. एक दीस एकादशी आसा. तितले दिसांतू आमी लागी लागी 1,25,000 जनाले एक्सपेक्टेड क्राउड हे प्रोग्राम येवचे तसले एक आलोचन केलेले जाला. जेव आयिल तसल जनाक आतिथ्य दिवचे तसर व्यवस्था करूंक मागशी जे वसरी आमगेले किचना मागशी एक हॉड पंडाल एक शॉटारी 3,000 जनान बशी तसले एक व्यवस्था जालेली जाला. तशीच सायमल्टेनियस जावन 2,000 जनांना घेव तसले बफे अरेंजमेंटाकय थंय एक व्यवस्था केलेली जाला. आमी हें मात्र न्हय, सपरेट ब्रेकफास्ट किचन तशीच स्वीट करता तसले एक नवें किचन एक डेडिकेट जावन मार्क केलेलें जाला. हे प्रोग्रामांतू आयिल जनाक 24 अवर्सांतू कसलेय तोंदरी जायनाशी. तांकां सकाळची ब्रेकफास्ट, दनपार लंच आनी संजे जेवची तसले कल्चरल प्रोग्रामा टायमारी आनी रात्री जेवणा टायमारी ह्या पुरा वेवस्था एक आयोजन केलेलें आमगे कमिटी एक कंप्लीट चित्रण करून आमी आयोजन केलेलें जाला. सर्व जनान ह्या इक्र दिसाच्या कार्यक्रमांतू भाग घेवका आनी 550 वर्साचे आमगेल मठाचे कार्यक्रम 550 दीस फुडें दवरूनची 550 कोटी जप स्वाम्यान कसले एक दिव्य संकल्प घेतले. ते कार्यक्रम जावलेले मिती सगळे गौडसार समाज एकीकरण जावन आमकां 550 दिसाक पळोवचें मेळ्ळेलें जाला. सर्व समाज बांधवान कोण आमगे जप केलेले कोण जप करनातील जाल्यार हे कार्यक्रमा येवका. हे आमगेले एक जनरेशनांतू अति मुख्य जावन असले एक कार्यक्रम खंयी जाय जातील तसले कार्यक्रम जावचे आसा. पुरा जनान येवन स्वाम्याल आशिर्वादू देवाल दर्शन घेवन पुण्य संपादन करता म्हणून हांव निमून घेतास. हे कार्यक्रमांतू एक अति विशिश्ट जावन स्वाम्यान एक दिव्य संकल्प घेतील कसले म्हळ्यार तांगेल मनांत आशिल्ले एक 77 फिटाचे रामाले एक कंचिन प्रतिमे हांगा पर्तगाळींतू स्थापन जावका म्हळ्यार स्वाम्याल एक दिव्य संकल्प जाले. बेंगलोर चातुर्मासा टायमारी सर्व जनाक स्वाम्यान तांगेली इच्छा दाखयलेली जाले. त्या टायमारी ते कसल्याक हे जाग्यारी ते दवरता ते स्थापन जाता म्हळ्यार ते जागोची एक बो शेपार आसा. पर्तगाळी मठाचे मुख्य द्वारादोन भितर येतना ते स्थळ मेळटा आसा. तेची जाग्यारी एक हॉड पेडेस्टल आनी ताचे वयरी ಒಟ್ಟು 77 फिटाचे ब्रॉन्झ स्टॅच्यू स्वाम्याल हातान लोकार्पण जावचे आसा. नोव्हेंबरांतू हे लोकार्पण जावचे कार्यक्रम जाता. तशीच ताजे पंदाक स्वाम्यान दिलेले तसले 120 जप केंद्र अनेक जाग्यारी इतले वर्स धरून 550 दिसांतू 120 जप केंद्रांतू जप जाता आशिल्ले. तांकां मान दिवन आशिर्वाद रुपारी ते 120 जप केंद्रां नांव आनी गांवची नांवां एक ग्रॅनायट प्लॅटफॉर्मारी केदनाय मुखार येवत तसले पिळगेक ते दिसची तशी रामाले पादुकेक पंदाकाची रामाल पाया पंदाकाची ते डिस्प्ले जाता. आनी तें कसलें म्हळ्यार स्वाम्यान दिलेलें एक आशिर्वाद म्हणून सांगशाक
आमगेले सगळे गौडसारचो समाज आमगेले स्वाम्याक चिरऋणी जावन आसताची। हे प्रोग्राम सांजे जावचे आसा। सर्व जनांनी ह्या कार्यक्रमांत येवका आनी लोकार्पण केलें तसले एक कार्यक्रम हे कार्यक्रम रामाले अयोध्या नंतर हे जी दक्षिण अयोध्या म्हणजे तसले एक ख्याती पावत तसले पर्तगाळी मठांतू रामाले हे एक कंचिन प्रतिमे लोकार्पण जेवचे आसा। सर्व जनांना ह्या कार्यक्रमाक येवका म्हूण हांव निमगून घेता आसा। ते मात्र न्हय, जेवचे तसले 10 दिसाचे कार्यक्रम आनी एक दीस एकादशीचे अखंड भजन जेवचे आसा। प्रति एक डिटेल्ड जावन स्वाम्यान तांगेलेची एक कल्पन दवरून इन्विटेशन पावयलेलें जाला सगळे समाजाक। सर्व जनांनी येवन ह्या कार्यक्रम चंद रितीरी चलासून दिवका आनी आमी स्वाम्याल फाटीबला मागशे राबून तांणी करची तसले हे कंप्लीट आयोजन तांगेले एक दिव्य संकल्प दिव्य सृष्टी ह्या पुरा जनांनी येवन चंद करून आमकां एक सुदारसून दिवका आनी ह्या कार्यक्रमांत येवका म्हूण निमगून घेवन मुगेले 2 उत्तर कंप्लीट करता।